मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कारापुरकार पेटल्यात हट्टाक. लोदा प्रकल्पाच्या विरोधात पेटला गोंय. क्रांती दिसा निमतान गोंयकारांनी दाखयली क्रांती. राज्यांत अंदू पावसाक जाला कळाव. उदकाचो उणाव जावपाचो हुस्को. पिवपाच्या उदकाची पुरवण करपी धरणांचो जलाशय सुकपाच्या मार्गार आशिल्ल्यान वाडल्या भिरांत. अठरा जून 1946 दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी डॉक्टर जुलियो मिनेझिसान घडयलो इतिहास. स्वतंत्र गोंय मेळोवपाची झूज. पोर्तुगेज राज्यकर्त्याकडल्यान गोंयाक मुक्ती. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आतां सरकाराक जागे केले बगर सरकार जागे जावचें ना. आंदोलना वरवींच सरकाराक उठोवन घालचें पडटलें. कारापूरचे थळावे आतां हट्टाक पेटल्यात. आयज आंदोलनाचो 75वो दीस. आझाद मैदानार आंदोलनाक वतना पुलिसांनी तांकां आडयले आनी आतां ते सगळे आंदोलक ओल्ड गोवा पुलिसांच्या ताब्यांत आसात. तांकां जेवण खाण उदक कांयच ना. आतां अखेरेक जैत कोणाचें जातलें हाचेर गोंयकाराची नदर आसा. कारापूर सरवणा येवपी गोंयचो सगळ्यात व्हडलो लोदा प्रकल्पाक थळाव्यांनी बरोच नेटान निशेध चालू दवरला. आंदोलकांक ओल्ड गोवा पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्ले. सुटके झुजाऱ्यांनी आंदोलनाची एक स्वातंत्र्य सुवात म्हण गोंयकारांक दिल्लो हो आझाद मैदान. तो आतां गोंयकारांकच मेळना जाल्यार फायदो कितें? आंदोलकांनी तिडक उक्तायल्या. कारभार करपाक गोंयकारांनी एकवट्यान फुडें सरोन तांकां घरा धाडपाची गरज पडटली आनी आमी ठामपणे प्रत्येक वेळार ज्या ज्या वेळार गोंयकारांक आमची गरज आसतली त्या वेळार आमी गोंयकारां बरोबर ठामपणे आसतले. गोंयचें अस्तित्व साल्वार करपाक, गोंयचे फुडले पिळगे सारकी गोंय साल्वार करपाक. आमी जेन्ना लिबरेशन जावचे पयलीं सालाजार फामाद जाल्लो. डिक्टेटरशीप ज्या टायमार लोकांक उलोवपाक बंदी आशिल्ली, एक जावपाक पिसफूल गेट टुगेदर जावपाक बंदी आशिल्ली. आयज 80 वर्सां जाता आयच्या दिसाक. आनी त्या सालाजारात गोंयच्या आमच्या फ्रिडम फायटरांनी, गोंयच्या तेन्नाच्या लोकांनी चळवळ करून ह्याच दिसाक एक नवी क्रांती सुरू केल्ली. म्हणजे जंय आवाज करपाक बंदी आशिल्ली, पिसफूल गेट टुगेदर करपाक बंदी आशिल्ली, आनी त्याच दिसाक हो दुसरो जो नेवो सालाजार जाला, प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे, ह्या नेव्या सालाजारान गोंयांत हेच सुरू केल्लें आसा. कारापूरच्या लोकांनी ह्या सरकाराच्या विरोधान प्रोटेस्ट करपाचो प्रयत्न केलो आनी ह्या सरकारान पुर्तुगेजां भशेन तांकां अरेस्ट केल्लो आसा. सो हिस्ट्री इज रिपिटींग इट सेल्फ. आनी जशी पुर्तुगेजाची हिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी रिपीट करता, तशेंच तेन्नाच्या गोंयकाराच्या झुजारींची, सुटके झुजारींची हिस्ट्री कारापूरचे लोक हांगा रिपीट करतले. फक्त डिफरन्स कितें खबर आहा? त्या टायमार पावस पडटालो आनी हांगासर पावस पडना. डिफरन्स इतलो कसो? आनी आज सगळे गोंयचे लोक आनी गोंयची बायलां जी हांव पळय एकठांय आयिल्ली, आनी इट इज अ मेसेज व्हेरी क्लियर. लॉस दिसपाक जाय चीफ मिनिस्टर. तांच्यांनी 10,000 रुपया सगळ्यांनी कलेक्ट करून आमचो गांव वांटोवपा खातीर 10,000 रुपया कलेक्ट करून पुलिसां कडेन सीएमा करून दी म्हणून सांगता. हेजे वयली लॉस आनी कितें आहा 18 जुनाचेर? सिंपल गजाल आसा की 18 जुनाक कोणेय परमिशन घेवपाची गरज आसा आझाद मैदानाचेर वचपाक? अरे आझाद करून दिले मरे गोंयकारांक आमकां, आमच्या फ्रिडम फायटरांनी. आमकां आझाद मैदान तर वापरपाक मेळना, आझाद मैदानाचेर तर वचपाक मेळना. आनी हो कोणाचो प्रायवेट इव्हेंट नाशिल्लो हो बीजेपी सरकाराचो. इट वॉज अ गव्हर्मेंट इव्हेंट sponsored by government, spent by government from our tax money. So amka every person have right to go on there. Was it a BJP event? Why they stopped us? तांच्यांनी चारही सायडींनी 500 मिटराचेर बॅरिकेड घालून दवरली. बॅरिकेड कित्याक घालपाची गरज आहा? खंयच्या कायद्या अनुसार बॅरिकेड घालपाक जाय? आनी तांकां विचारले जाल्यार ते म्हणटा आमकां नोटीस काडपाक लायिल्ले, ऑर्डर काडपाक लायिल्ले. वेर इज द ऑर्डर? तुम्ही लिगल रायट्स करता, लिगल रायट्स तुम्ही एप्लिकेबलच करना. लोकलांनी करपाची कितें? लोकांनी करपाची काय ऑप्शनच दवरना तुम्ही. प्रोटेस्ट रायट 20 वर्सां आदी हेच जाल्लें. पुर्तुगेज जाले मरे. पुर्तुगेजाच्या टायमार असं जाता, सेम आतां जाता. कशें सालाजार ऑर्डर सोडटा, आतां तुमकां ऑर्डर सोडल्या, तुमी ऑर्डर हाडले आनी तांकां दवरली. कसली रूल कसलो आसा?
कायदो तरी आसपाक जाय तुम्ही डायरेक्ट उलयता हुकुमशाही जाली अरे मुख्यमंत्री आसलो कोणी मिनिस्टर आसलो तांकां पासून फोन मेळपाक वयता तेन्ना मेळोंक जाय आसलें मेळोन अंडरस्टँड जावपाक जाय कितें आसा तो प्रश्न आतां इतले दीस जाले ते हेजेर म्हणल्यार स्ट्रायकाचेर म्हणल्यार प्रोटेस्ट करता इतले दीस जावन पासून कोणूच आयकना तेंचेर आतां तुमी का पासून पुलिसेन पासून तांकां आयकूंक जाय कितें जालें तें तुमी विचारा तांकां कित्याक लागून तें सांगता ह्या दवरलो तुमी आतां हें You करता are saying the people do not want to give their leave. Please act. Then you are going to send them for medical. Are you arresting them? म्हणून आमकां हांगा हाडून दवरल्या पाणी न्हू कितें इसरो नासता फक्त कॉन्ट्रेक्टान हाडून हांगा दवरल्या करून हाडल्या हे आमच्या भुरग्यांनी हाडल्या ताका आमची काळजी आसा जाल्यार कांय खांगना सकाळच्यान आनी तेणी तर पणजे पुलिसांनी आमकां नाका करून दवरला हांगा रावन एका उबे थंय आयज सगळो पणजे सीएमान रस्तो तांकांच दिलो पुलिसांक आमकां तेणी अक्षरशः रडयलें जेवणाची सोय बाकी करता आतां कांय करिना कांय ना आनी कितें सांगला तुमकां सद्याक राव कांय सांगना कांय सांगना हिंगाच रावपाचें तुमी आयरॉनिकली जे पळय पीसफूल जे आयिल्ले आझाद मैदानार तांकां पुलिसांनी धरून सगल्यांक व्हेले सो कित्याक लागून कित्याक हातून दाखयता की सालाजार अजूनय आसा हो पळय बीजेपी सरकार आसा तो सालाजाराचो सरकार आसा आयज तांकां तुमी मेळपाचे तांचो डिमांड घेवपाचे म्हणजे जे श्रीमंत आसा जे बिल्डर आसा ते लोदा बिदा कोण सगळे अडाणी आमची जमनी व्हरता तुमी तांच्या युअर हँड इन ग्लव विथ देन आमच्या लोकांक भायर उडोवपाक गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. जून हो पावसाळो म्हयनो पूण अंदू जून म्हयन्यांत कडक वत पडला. येता त्या काळात उदकाचो उणाव जावपाचो हुस्को वाडत आसा. उत्तर गोंयच्या चडशा वाठारांनी पिवपाच्या उदकाची पुरवण करपी हणजुणे धरणाचो जलाशय सुकपाच्या मार्गार आसा. पावसाक आनी कळाव जाल्यार ताचो उदका साठोवपाचेर परिणाम जावपाची भिरांत पातळ्या. अशें घडल्यार फुडें कितें करपाचें हाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जावपाक लागला. आतां आमी जे पळयतात फाटल्यान आमचो जो अंजुना डॅम जो केरी वाठारान आसा आनी हो एक मेजर डॅम तातूंतल्यान दिवचल तालुको तशेंच सत्तरी तालुक्याक उदीक सप्लाय जाता आनी सद्या आमी पळयतात की तो सामको सुकलोलो आसा. हेजें कारण म्हणल्यार आतां ऑलमोस्ट जून मिडल ऑफ द जून आमी आसा आनी अजुनूय पावस ना. सामकें कडक अशें वत पडटा आनी आमी पळयतात की पावस हो नाच जाल्लो आसा. पूण हांगा जो डॅम जो भरता तो ह्या 15 दिसांक जे उदीक पावस पडटा मोठ्या प्रमाणान तातूंत हो डॅम भरता. पूण आतां सद्या पावस नाशिल्ल्यान हो सामको सुकलोलो आसा आनी हेजो जो इफेक्ट आसा तो फुडें आमकां दिश्टी पडटलो. कित्याक तर ह्या डॅमान उदीक नासल्या कारणान हेजें जे इरिगेशनाकूय ह्या डॅमांतल्यान उदीक वता तशेंच लोकांक वॉटर सप्लायूय जाता आनी हे दोनूय कारणां आसल्यान हांगासर उदीक सद्या कमी आसा आनी फुडल्या वर्सा दिश्टी पडटलो. कित्याक तर आतां सद्या लोकां कडेन थोडें उदीक आसा आनी आतां जो रिपोर्ट आयला आमी पळयला की सादारण 15 दिसाचें उदीक ह्या डॅमान उरलां अशें आमकां कळटा. हे विशीं हुस्को उक्तायत येवपी काळात जावपी परिणामाचेर पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर हांणी चड म्हायती दिल्या. पळयात. नैऋत्य मान्सूनचो पावस जो आसा तो दर वर्सा प्रमाणे यंदा सुरू जालो आनी जवळ जवळ 2-3 दिसांनूच पावस परतो गायब जालो आनी आयज सगळो गिमाचे दीस कशे आमकां दिसपाक लागलेले आसा. हो पावस खंय पडटालो म्हणजे कांय कडेन तो घसघशान लागूंक शकता, कांय कडेन दुष्काळ येवपाची चिन्नां निर्माण जाल्लेली आसा. आमच्या गोंयांत एकंदर ह्या अल निनोच्या प्रभावाक लागून दर वर्सा ह्या कालखंडात घसघशान लावपी मान्सूनचो पावस आसा तो गायब जाल्लो आसा आनी आमची जी हंजुणे धरण आसा जे दिवचल सत्तरी आनी बार्देस वाठाराक पिवपाचें उदक दिता तेची परिस्थिती सामकी भयानक जाल्लेली आसा. कित्याक ह्या जलाशयांतलें उदक जें आसा हें प्रचंड प्रमाणात आटलेलें आसा. त्याच परीन साळावलीचो जो जलाशय आसा जो दक्षिण गोंयांतल्या लोकांक पिवपाचें मोठ्या प्रमाणात उदक दिता, पंचवाडीचो दिता किंवा आपल्या चापोलीचो जलाशय काणकोण वाठारांत उदक दिता, हांची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस गंभीर जायत आसा. आनी एकंदर गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर जर गंभीर जावंक ना आनी येणाऱ्या
कालखंडान आमच्या समोर जे पिवपाचें उदक आनी शिंपणावळीच्या उदकाचो जो प्रश्न निर्माण जातालो त्याचें नियोजन करपा खातीर जर मात लेगीत चूक जाली जाल्यार त्याचे दुश्परिणाम आमच्या हांगासल्या शेतकऱ्यांक आमच्या बागायतदारांक भोगचे पडटले. मजगती आनीक 15 दीस हीच परिस्थिती आसल्यार आमकां उदकाचो उणाव जावं येता. पर्यायी सोय तयार करपाचेर भर दिवपाची मागणी उदका स्त्रोत मंत्र्यान केला. आयकात तांकां. तुम्ही पळयलें आसात वॉटर मॅनेजमेंट आतां म्हणजे जुनाचो 15 जालो. गेले खूब वर्सां आमी पळयताले मे 15 आमकां शॉर्टेजीस पळोवन गोंयांत भितर हाहाकार जातालो. अजुनूय 1 म्हयनो पावसाचे डिले जाल्ले आसतनाय वॉटर मॅनेजमेंट जाल्लो आसा. आमकां चिंता आसा, म्हणजे लोकांक अपील आसा की जे उदक तुमी बाकीचे ड्रिंकींग वॉटर सोडून बाकीचे यूज करपाक मेळटा जर जायत पर्यायी वेवस्थान करपाचें. कारण आमकां आतां अजून पर्यंत वॉटर शॉर्टेजीस खंय मेळनात. जुनाच्या 15 तारखेर पसून आमकां अजून पर्यंत भरपूर प्रमाणात सगळ्याक 24 तास ज्या ज्या जाग्याचेर मेळटाले तशे शॉर्टेजीस अजून जाले ना. पूण आनीक 15 दीस जर अशेंच गेले जर जायत जाल्यार आमकां वॉटर शॉर्टेजीस आसतल्यो. म्हणून आमी गायडलायन्स डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. आयज फाल्यां गायडलायन्स सगळ्या म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्यान डिविजनांतल्यान वतल्यो आनीक आमकां वॉटर युसेज आसा ती कर्टेल करपाक जाय. व्यर्थ जें उदक वता व्हेहिकल धुवपा खातीर किंवा फरशी धुवपा खातीर, गार्डनिंगा खातीर, बाकीचे नॉन ड्रिंकींग पर्पज उदक आसा तें आमकां सेव करपाक जाय. म्हणजे म्हजें अपील आनी गायडन्स आमचे गायडलायन्स सगळ्याक वतल्यो. सगळ्यांनी बरे जुडिशियस उदकाचो वापर करपा खातीर जातलें. आतां पर्यंत आमकां उदकाचो टंचाई तशी खंयच पावली ना. 1 तारीख न्ही, आयच्यानूच आमी गायडलायन्स दिल्ले आसा. म्हणजे आमकां आनी 1 म्हयनो उदकाचो सांठो मेळटलो. पूण तरी आसतना आमकां चिंता आसा की एखादें तरी आसतना लांबले जर जाय जाल्यार येना. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दाबोळी आनी वेर्णाक जोडपी राष्ट्रीय महामार्ग फ्लायओव्हर प्रकल्पा कडेन संबंदीत चालू आशिल्ल्या रस्त्याच्या कामाक कळाव जाल्ल्यान थंयच्या रहिवासी आनी प्रवाशां मदीं हुस्को वाडत आसा. बांदकाम कार्यावळीक लागून जायते जोडपी रस्ते आडयल्यात, जाका लागून लोकांक व्हड आडमेळीक तोंड दिवचें पडटा. लोकांनी सुवातेर एकठांय येवन कामाच्या मंदगतीचो निशेध केलो. मुखेलपणान जलमार्गाचे स्थलांतर प्रलंबीत आशिल्ल्यान हो कळाव जाला असो आरोप तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी केला. बेगिनात बेगीन काम पुराय जालें ना जाल्यार लोकांक विरोध करपाक रस्त्यार देंवचे पडटले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. मुखेल म्हळ्यार पावस आयलो जाल्यार आनीक आडमेळीन भर पडूं येता, जाका लागून दिसपट्ट्या प्रवासी आनी थळाव्या लोकांच्या असुविधा आनी अडचणी वाडटल्यो. आयकात तांचे उतफरके. अरे आदानी वाला कोऑपरेट नहीं कर रहा. 6 महीने से NHA ने 2-3 बार नोटिस भी इश्यू किया, तो बंदा कोई भी पाइप शिफ्ट नहीं कर रहा है. इसकी वजह से पूरा काम अभी अटक गया. इधर 1 महीना से भी हमारा मिशन स्टक हो गया. अब तक अभी लाइन भी अभी 6 महीने से उनको भी नोटिस इश्यू किया. अभी लास्ट 1 मंथ से उन्होंने मूवमेंट किया. अभी मैक्सिमम 15-20 दिन में करके देगा बोल रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया अभी. लेकिन आदानी अभी तक कोऑपरेट नहीं कर रहे. अदर साइड ऑलरेडी हमने काम सस्पेंड कर दिया. तो अभी 200 मीटर लाइन पूरा एक्सपोज है. कभी भी कुछ रात में कोई ड्रिंक करके कोई डैमेज कर दिया, पब्लिक सबको भी इश्यू है. हम बोल के थक गया. अभी लेटर देकर हमने उधर काम सस्पेंड किया हुआ. अब इधर भी देख रहा है. अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ तो फिर मिनिस्टर साहब को मिलने को देख रहे, PWD मिनिस्टर साहब को. उन्होंने एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया था इसके काम का स्पेशली. काम रुकना नहीं मांगते हैं. बिफोर दिसंबर टोटल काम क्लोज करने का. उसके लिए हमारे तरफ से स्टेट से क्या कॉपरेशन जाए मिनिस्टर करने के रेडी है. मिनिस्टर साहब को मैसेज दिया था कल. उन्होंने बोला 2 दिन में नहीं हुआ तो हमको बताइए, मिलिए बोला था. कल मिलने को देखा मिनिस्टर साहब. मेन आदानी का इश्यू हो रहा है. मेन बाकी व्हाट्सअप वाला पब्लिक सब उनको कोऑपरेट कर रहे हैं. पंच साहब भी सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं. इतना काम हुआ नहीं तो डिफिकल्ट है काम करना है. गवर्नमेंट ने अभी उनको वार्निंग कर रहा है क्योंकि इधर कर रहा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमको उधर काम बंद रखना पड़ा. लेकिन लाइन से एक्सपोज रहेगा, हमको भी तकलीफ, आपको पब्लिक को सबको तकलीफ है. अभी मिनिस्टर साहब से एक बार बोल के नहीं हो रहा तो सस्पेंड करना पड़ेगा काम. मिनिस्टर साहब एक्शन ले रहा तो फिर काम हो जाएगा, इश्यू नहीं है. हम काम करने के रेडी है. डे ने 24 आवर्स करने की रेडी है, क्योंकि मान्सून भी आने वाला. बिफोर मान्सून हमको थ्रू करना पडेगा. नेक्स्ट वीकाच्यान आमचे कॉलेज चालू जावपाचें. लोकांचे मेन
की MES कॉलेजी कडेन वचपाचें म्हणल्यार ही मेन एंट्री जाल्ल्या आनी फकत एक काम ब्लॉक जाल्लें पायपलायना लागून तेंच्यांनी एवरी डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी इन्फॉर्म केला, मिनिस्टराकय इन्फॉर्म केला, तरी पण ते कोण इंट्रस्टूच घेयना. म्हळ्यार कितें म्हळ्यार हेंच्या सपोज एक काम जायना जाल्यार कशें जातलें फुडलें काम. सपोज ते इतले स्टेजीर पावले, सपोज हें जायना ते काम सोडून वचपाचें प्लॅनिंग आहा. तशें कोणाक त्रास जाता, लोकांक त्रास जातले न्हू. फकत आमचे जशें संतोष बाबान सांगलें की हांव एकूच सांगता हे मात्र मिडिया थ्रू हांकां लोकांक सांग हांकां कोण इंचार्ज तांकां सांगपाक पयता तुमी मातशें बेगीन एक करून क्लियर करून दिले आमचे हे मेन पॉयंट जे आहा पळय MES कॉलेज जंक्शन ते क्लियर जाता. नाल्यार ते काम लोक फाल्यां म्हाका दिसता लोक सगळे इतले पॉप्युलेशन हांगा लोक कितले लोक हिंगा रावता सगळे लोक फाल्यां रोडाचेर येतले. लोकांक मेन म्हणल्यार इशू MES ते कॉलेज हांगा लोक भुरगे येतले हिंगा पयलींच हिंगा प्रॉब्लम जाता कितें जंक्शन सपोज आमी सकयल ते सायडीन वचपा जाल्यार आमचे थिंगा दिसा कडेन वचून टर्न मारूं आनी हे सायडीन परत मागीर थिंगा आमचे वरीचे सेकंड गेटीक टर्न करून भितर येवचें पडटा. व्हडले इशू जाल्ले. हो 1 म्हयनो जालो यांच्यांनी रस्तो खोडला, MVRन रस्तो खोडला. आता ते रस्तो रिपेर म्हणजे बरें करपाकूच लागून हे काम चालू आहा. आमी एप्रिशिएट करता की ते फास्ट काम करता. पण प्रॉब्लम कितें जाला तेंचे कडेन जेन्ना हांव येयलो कित्याक लागून डिले जाता तो ते सांगता म्हाका ते जेडाय हॉटेलाचे नाफ्ता पायप आहा ते पडलेले आहा आनी लास्ट 6 म्हयने तांकां ते फॉलोअप करता तेन्ना पायप काड म्हणून. हे जर पायप काडना ते कशें काम करतले. काम करपाक सामकें डिफिकल्ट कित्याक तेंची JCB वयर येयना सकयल येयना. आतां 1 म्हयनो जालो ते स्ट्रगल करता, इल्लें काम करता बंद करता, इल्ले ट्रकूय वयर येयना ती माती भरपाक. आनी जेडाय हॉटेल इतके कित्याक आमची तेंच्यांनी जर पायप काडना हेंचें काम MVRचें काम डिले जातलें. MVRचें काम डिले जाल्यार आमकां रस्तोय मेळपाक डिले जालो. आनी तुका खबर आहा MS कॉलेजी येवपाक एकूच रस्तो बारीकसो आहा आनी तेतून लोक सगळे सामके स्ट्रगल जाता. ते बॉटलनेक जाला ते MS कॉलेजीचो एक रस्तो आहा तो सिद्धार्थ कॉलेजान जो वयता तो. सो हांगा कॉलेज स्टार्ट जाले आतां, भुरग्यांचे स्कूल स्टार्ट जातले, ते भुरगे वचपाक प्रॉब्लम जाता सगळ्याक. सो लोक परत म्हाका फोन करता बाबा रस्तो केन्ना जातलो. आतां तांकां विचारलें ते म्हणटा सर आमी आनी खरें तें काम रात दीस करता. पण तांकां विचारल्यार सर म्हणटा जेडाय हॉटेल आनी नाफ्ता पायपलायन जेडाय हॉटेल नाफ्ताची एज वेल एज अडानीचे पायपलायन हे 2 पायप कॉपरेट करना आनी त्या खातीर हें काम डिले जालां. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक शकता मिनिस्टरांक की आमकां जितके त्रास जाता ते बेगीनचे बेगीन सॉल्व करपाक जाय. कित्याक जो पर्यंत हांकां तुमी मॅसेज धाडना किंवा फोन करून सांगना बेगीनच्या बेगीन काड न्ही पायपलायन तो पर्यंत हें काम बेगीन जावपाक ना. Developments are not being taken place in a proper given time. As you can see, because of this, the localites are facing a lot of problems. Now, since the monsoons are arriving, we request the government to take up this project in a very positive way and help the residents in this area to live life in a peaceful way, because otherwise it's becoming really a problem for everybody, because there are a lot of pipelines, we are facing a lot of problems, and as sir said, there is only one road bottleneck, and it's actually inside the residential area it is becoming a problem because of the traffic. And as Valmiki sir said, once it starts raining, the highway is going to get blocked, and that is going to create more havoc. आता आमकां कळून येयला की हांगा फाटल्यान जो नाफ्ता लायन आहा अडानीचो तो गेल्ल्या 15 दिसांनी तेंच्यांनी तो काडूं ना. एंड बिकॉज दॅट लायन इज नॉट बीन रिमूव्ड दीस वर्क हॅज स्टॉप. नाव so far it has not rained much, but the day it rains heavily, all this mud is going to come on the main road. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. 18 जून हो गोंय क्रांती दीस म्हणून मनयतात. गोंय क्रांती दीस वा क्रांती दिन ह्या दिसा पुर्तुगेज राज्यकर्त्या कडल्यान गोंयाक मुक्ती मेळ्ळ्या. 18 जून 1946 दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलियो मिनेझीस हांणी पुर्तुगेज राज्यकर्त्या कडल्यान केल्ल्या छळाक प्रतिकार करपाक आनी स्वतंत्र गोंय मेळोवपाक झुजपा खातीर फुडाकार घेतिल्लो. त्यो यादी जागोवपाच्या हेतान हो दीस मनयतात. पळयात गोंय क्रांती दिसाचे कांय खीण. Remarkable progress. Today it is recognized as its high literacy, strong social indicators, vibrant economy, rich culture and democratic values. Goa has successfully preserved its unique identity while embracing development and modernity. आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलियो मिनेझीस म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे खरं म्हणजे रेस्ट घेवपा खातीर हांगासर आयिल्ले. डॉक्टर जुलियो मिनेझीस त्यांच्या घरा कडेन तांच्यांनी पळयलो की पोर्तुगीजाच्या ह्या अत्याचाराच्या आड पोर्तुगीजाक गोंयांत जाल्लो अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठोवपा खातीर पयलेच फावटी
तांच्यांनी जी जाहीर मिटींग मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर आपयली आनी त्या लोहिया मैदानाचे हे क्रांती मैदानात तेज्या उपरांत म्हणजे उठाव हो पुराय गोंयांत जालो. गोंय जरी 14 वर्सां मागीर इंडिपेंडंट जालें लिबरेट जालें जाल्यार म्हाका दिसता देर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर इनवॉल्ड इन दीस पर्टिक्युलर ते सॅक्रिफायस केले. फ्रिडम फायटरांनी खुबशे ज्येश्ठांनी आपले दीस रात एक केले आनी त्या टायमार सगळे एकठांय गोंयकार आयिल्ल्यात. गोंयकारूच न्हय जाल्यार देशभर खुबशे युवा बाकीचे लोक आयिल्ल्यात. म्हाका दिसता दीस इज द फ्रिडम एंड द इंडिपेंडन्स द लिबरेशन दॅट वी हॅव गॉट फ्रॉम द पोर्चुगीज पीपल. त्या खातीर 18 जून म्हणटा तो खूब म्हत्वाचो. तातूंतल्यान क्रांती पेटोवन आमकां लिबरेशन कशें मेळ्ळें ते पूर्णतेन हिस्ट्रीन दिल्लें आसा. जातूंतल्यान आज आमकां फुडल्या पिढीकूय हाजें म्हत्व कळपाची गरज आसा. सगळ्या वक्त्यांनी सांगले की गावडे सर असो, आमचो दोतोर कस्तूब असो की आमचो राजन भाई, की आज जे आमी आसात ही 18 जून 1946 ज्या दिसा क्रांती डॉक्टर राम मोहन लोहियान ठरयले की ना आमी आमचो आवाज हे करूं जाय, म्हणजे काढू जाय. आनी जो पर्यंत आमी आमचो आवाज काडना तो पर्यंत ही क्रांती जायना. आनी आज तशीच हांव तुमकां सांगता, आज आमचो बिचोली सुद्दां जर आदर्श करूंक जाय जाल्यार एक नेतो, एक आमदार जाल्यार किंवा गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून आमी सगळे लोक जमोन तातूंत भाग घेवंक जाय. भितर सजेशन्स आसूं जाय, क्रिटिक्स आसूं जाय, पॉझिटिव्ह क्रिटिक्स आसपाक जाय. तुका कितें चुकलें जाल्यार सांगपाक जाय. नरेंद्र मोदी आसात आणि तुमकां आमच्या सगळ्या उलोवपाची आसा आणि आव्हान केलें आसा की विकसीत भारत 2047 जावपाक जाय. विकसीत गोंय आमचे मुख्यमंत्री म्हणटात, प्रमोद सावंतजी म्हणटात की 2037 जावपाक जाय. 10 वर्सां पयलीं विकसीत जावपाक जाय. आणि हे विकसीत केन्ना जातलें तेन्ना तुमचे आमचे सगळे आमचे भितरले हर एक जाण जेन्ना एक ध्येय घेवन काम करपाक लागतली, विकासावरती काम करपाक लागतली. गोंय स्वतंत्र जालें 19 डिसेंबर 1961. पूण त्या स्वातंत्र्याची बुन्याद, त्या स्वातंत्र्याचे फाउंडेशन जर कोणे घाले आसत ते राम मनोहर लोहिया ह्याच मैदानाचेर 18 जुना त्या वेळार बेश्ट जावं ना आनी बेश्टे आमकां स्वतंत्र मेळना, गोंय बेश्टे मुक्त जावं ना. त्या वेळार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विसव घेवपाक डॉक्टर मिनेजीस प्रांतांत हांगेर आयले, जुलियन मिनेजीस प्रांतांत थंय काही लोक तांकां मेळ्ळे. गोंयांत जे पुर्तुगीज अत्याचार करताले, एकूण अत्याचार करताले, हांगा घरांतल्यान भायर सुद्दां मेळनाशिल्ले, कांयच मुवमेंट नाशिल्लो. त्या वेळार जॉब नाशिल्ले, शिक्षण नाशिल्लें, कांय नाशिल्लें. आज सगळे अत्याचार सहन करून लोक घरांत रावताले. आज भुरगे तुमी खूब लकी आसा, हे सगळें तुमकां सहन मेळिल्लें आसा. त्या वेळार तेणें हाल अपेक्षा बघिल्ली आनी त्या वेळार डॉक्टर राम मनोहर लोहियान ठरयलें बाबा आमी ह्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक तयार करता जाय, हेंच्या मनाक कितें करूं जाय, गोंय स्वतंत्र जावंक जाय हो हावेस धरून उदेश धरून ताणें सगळे लोकांक उलो मारले. आज गोवा क्रांती दिन आणि गोवा क्रांती दिनाच्या निमित्तान आज आम्ही पारशे गांवांत या भगवती मंदिराच्या समोर अशा जाग्याचेर आसा ज्या जाग्याचेर आमकां हुतात्मा स्मारक आसा. हुतात्मा स्मारक हे सगळ्यांक गांवांनी आमकां पळोवपाक मेळना. किंबहुना पेडण्यान एक हे पारशे गांवांत आसा, पत्रादेवी आसा आणि तेरेखोल आसा. वेगवेगळ्या ह्या गांवांसून, वेगवेगळ्या भागांसून जे गांवांत स्वतंत्र सैनीक दिल्यात त्यांचे मोठे स्वतंत्र लढ्यान त्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसले. आपाचो अध्यक्ष अरविंद केजरीवालान गोयच्या सुटके झुजाऱ्यांक आझाद मैदानाचेर आदरांजली दिली. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव.
देशातल्या कितल्याशाच वाठारांनी नैऋत्य पावसाळी फुडें वता आसतना लेगीत गोंयांत पावसाची हालचाल दुबळी दिसत आसा. भारत हवामान खात्याच्या ताज्या हवामाना प्रमाण राज्यभर पावसाची खर तूट दिसून येता, जाल्यार तापमान सामान्या परस बरेच चड आसा. नैऋत्य पावसाळो गोंयांत पावला आसूं येता, पूण पावसाचो अजून व्हडलोसो परिणाम जावंक ना. पावसाचो उणाव वाडत आसा. जुनाचे सुरवेक सावन उत्तर गोंयांत सामान्या परस सुमार 70% उणो पावस पडला, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 65% परस चड उणाव दिसून येता. पूण फुडल्या 3 ते 4 दिसांत पावसाची क्रियाशीलताय ल्हव ल्हव वाडटली आनी 21 जून सावन हलको तो मध्यम पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. गोंयांत पावसाचो उणाव, पावसाची तूट 66% परस चड. खर उष्णतायेत वाड, तापमान सामान्य परस चड. शुक्रारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 27 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करत आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.